डॅम आनी कुंकळी NH-17 हांगा शेनवारा भिरांकूळ अपघात जालो। मडगांवच्यान कारवार येवपी लॉरी ट्रकाच्या ड्रायव्हराचो नियंत्रण गेल्ल्यान ट्रक कोसळून सकयल पडलो। जखमी जाल्ल्या ड्रायव्हराक हॉस्पिटलांत व्हरून घातला। 2 क्रेनीच्या आदारान हो ट्रक वयर काडलो। हाका लागून सुमार 5 वरां येरादारी ठप्प जाली। तशेंच उदकाची पायपलायन लेगीत फुटली। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। काल ह्याच जाग्याचेर नॅशनल हायवे 17 डेमानी हांगा एक ट्रक पडलो आणि वो ट्रक जो आसा वो मडगांवच्यान कारवार वतालो आणि वो 16 टायरांचो ट्रक ह्या नॅशनल हायवे 17 वयल्यान वता तेन्ना ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेलो आणि वो हे सायडीच्यान पडलो। हांगा पडलो हेणी वो पडटरेक जवळ 7 सुमार पडलो आणि तेच नंतर हांगा उदकाची पायपलायन फुटली। आज सकाळ जाली तरी पण हांगा जी वॉटर सप्लायाची जी ऑथॉरिटी आसा ती पावलना, उदक वेस्ट जाला। आणि दुसरी म्हणले जाल्यार वो रोड इतलो अशीर आसा नॅशनल हायवे 17 आमी सांगत आसात की रोड वायडनींग करचो या बायपास काडचो म्हणून अजुनूय कसले प्रयत्न म्हणटा जालना। आणि तेच्या चड वायट दिसता की जो ट्रक काडपाक जाय म्हण रातची 10 पळय ट्रॅफिक बंद केल्ली ती 3 सकाळी 3 चालू केले कडेन आसा वो ट्रक काडपाक। जेन्ना लोक आपल्याली काम जायना म्हण जेन्ना रस्त्यार येता त्या टायमार पुलीस तेंचेर केसी फायल करता आणि कोर्टात धाडटा चार्जशीट फायल करून। ह्या हो ट्रक जेन्ना काडपाक काल जवळ 5 वरां ट्रॅफिक ब्लॉक केली। तेजेर आता कुंकळे पुलीस कितली एक्शन घेतले ते आता पळोवचे पडटले। कलेक्टरान हेजी नोंद घेवची आणि जेन्ना हायवे जेन्ना बंद करता त्या टायमार खंयची तरी ऑथॉरिटी तेणी सांगपाक जाय पडटा आणि सांगून डायवर्ट जे कडेन गाडी करपाक जाय त्या जाग्याचेर पुलीस दवरपाक जाय पडटा। पूण हांगा कुंकळे पुलीस स्टेशनार पुलीसच ना जाल जाल्यार हांगा एक पुलीस घेवन हे ट्रक काडटाले हांगा राती आणि एम्बुलन्सीक इतले त्रास जाले। जी बाळ्ळीच्यान आनी काणकोणच्यान एम्बुलन्स ल्हान भुरग्यांक घेवन येतली जवळ 2 सुमार तांकां सुद्दां हांगच्यान वचपाक त्रास जाले, हांगच्यान वचपाक मेळना। हांगा पुलिसेन खंय तरी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय की तेणी कोणाचे परमिशन घेवन इतलो वेळ जो हायवे आसा वो बंद करून हांगा दवरलो तो खूब लोकांक त्रास जाले। लोकांनी रातभर रस्त्यार रावपाचें काय कितें? तुमी डायवर्ट कित्याक केलना ट्रॅफिक? डायवर्ट करतात जाल्यार तुमी कुंकळे कित्याक पुलीस दवरना तांकां सांगपाक डायवर्ट करतात कुंकळे फातर्पेच्यान वचा म्हणून। हेजे वयल्यान कळटा की हांगा कोणालें नियंत्रण ना, पुलिसेचें हांगा नियंत्रण ना। पुलीस जर सारखे असले जाल्यार राती अशे लोकांक आनी एम्बुलन्सी अशे त्रास जायना आसले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर।